मातेव पोरमाणें शुभवर्तमान अवेस्वर 12 वळी 1 ते 30 आनी 2. पेल्याची दया करून सोनवार पाळचो. त्या दिसांनी एका सोनवारा जेजू शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस भुकेल्ले देखून कोणसां तोडून खावंक लागले. फारिजेवांनी तें पळोवन ताका म्हळें, सोनवारा दिसा करून नजो तसलें काम हे पळय तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? म्हणगे कशे भाशेन तो देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदत्या नासली, पूण फकत यादनिकांनी खावंक येताले तें. देवाक भेटयलेले उंडे तांणी केले हें तुमी वाचूंक ना कितें? ओ सोनवारा दिसा यादनीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात, तरूय गुन्यांवकार जायनात हेंय तुमी समृतींत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगतां, देव मंदिरावून व्हड कोण एकलो हांगा आसा. योद्न नाका म्हाका दया जाय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्या जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात. तर मनशाच्या पुताक सोनवाराचेरूय अधिकार आसा. हाताक आर जाल्ल्या मनशाक जेजू बरो करता. थंय थावन तो फुडें गेलो आनी तांच्या देवस्थानांत भितर सरलो. आनी जालें अशें, हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंयसर आसलो. जेजूचेर कसलोय एक गुन्यांव घालूंक मेळत काय म्हूण पळोवंक तांणी ताचे कडेन विचारलें, सोनवारा दिसा कोणाक बरो करूं येता? ताणें तांकां सांगलें, तुमचे भितर कोण एका मनशा कडेन एक शेळी आसत आनी ती सोनवारा दिसा कोणींत पडली जाल्यार तो तिका धरून भायर काडचो ना काय? शेळये परस मनीस कितलो म्हूण व्हरतो. म्हणटोच सोनवारा दिसा बरें करूं येता अशें जालें. मागीर ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो. आनी ताच्या दुसऱ्या हाता भाशेन तो आदीं आसलो तसो सारको बरो जालो. हें पळोवन फारिजेव थंयसरले भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशीं गुडमेळ करूंक लागले. देवान विंचून काडलेलो सेवक. पूण तें समजून तो थंयसरलो कडसरलो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. पूण आपणाक परगट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां शिडकायलीं. इजायस प्रवाद्यान सांगलोलें तें अशें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें विंचून काडलेलो म्हजे अपुरबायेचो. ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. म्हजें तारण सर्व राष्ट्रांक परगट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलों. वादविवाद तो करचो ना, बोब मारून आडूंचो ना. ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जैत मेळो पर्यंत फुटलोली बेत मोडचो ना. अजून दुवरती दोशी तो कदींच पालवोवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्रांचो आसा सगळो भरवासो, जेजू आनी बिल्जेबूल. तेन्ना देवचार बसलेल्या एका कुड्ड्या मोन्याक जेजू सरशें हाडलो आनी ताणें ताका बरो केलो. आनी तो उलोवंक आनी पळोवंक लागलो. सगळो लोक थोटाकून म्हणटालो, दाविदाचो पूत हो जायत काय? पूण फारिजेवांनी हें आयकून म्हळें, हो मनीस देवचार काडटा तर फकत देवचाराच्या प्रधाना बिल्जेबुलाच्या अधिकारान. तांच्यो कल्पना वळखून जेजून तांकां म्हळें, खंयच्याय एका राज्या भितर
नागरिकांचे पंगड एकामेकांचेर उपरासून झूज करूंक लागले जाल्यार तें राज पाड जातोलें आनी खंयच्याय एका शारांतल्या लोकां मदें वो एका कुटुंबांतल्या वांगड्यां मदें झगडीं झुजां उपरासल्यार तें शार वो तें कुटुंब उबें दवरचें ना. सैतानाच्या राज्यांतूय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात जाल्यार तें राज फांटोवन गेलें अशें जालें. तर तें आनीक कशें म्हूण उबें उरतलें? आनी जर हांव बिल्जेबुलाच्या पदवेन देवचार काडटां, तुमचीं भुरगीं कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटोच तींच तुमची नीत करतलीं. पूण हांव देवाच्या आत्म्या उदेशीं देवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय पावलें अशें जालें. त्या भायर बळिश्ट मनशाक पयलो बांदल्या बगर ताच्या घरांत भितर सरून ताचो माल लुटूंक जायत, ताका बांदल्यार मात्र ताचें घर लुटूंक जाता. म्हज्या बागा नात ती म्हजेर आड आनी म्हजे बरोबर पुंजायनात ती शिंपडायतात. देखून हांव तुमकां सांगतां, सगळीं पातकां आनी देव निंदा देव मनशांक बक्षितलो, पूण आत्म्याचेर केल्ली देव निंदा देव बक्षिचो ना. आनी कोणूय मनशाच्या पुताचेर वायट उलयतीत जाल्यार तांकां देवाचें बोगसणें आसतलें, पूण कोण पवित्र आत्म्याचेर आड उलयतीत जाल्यार तांकां बोगसणें आसचें ना, जावं आतांच्या जावं फुडल्या युगांत.